प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज बुधवार आयचे शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 9 विसवूर वोड 57 ते 62 पर्यंत। लूक चॅप्टर 9 वर्सेस 57 to 62। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। ते वाटेन चलता आसतना कोण एकल्यान ताका म्हणलें, तूं वेशी थंयसर तुज्या फाटल्यान हांवूय येतलो। जेजून जाप दिली, कोल्यांक धोली आनी वाऱ्यावेल्या सुकण्यांक न्हिदूंक जागे आसात, पूण मनशाच्या पुताक आपली तोकली तेंकूंक खंयचूर जागो ना। दुसऱ्या कोण एकल्याक ताणें म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये। पूण त्या मनशान असो जबाब दिलो, पयलो वचून हांवें म्हज्या बापायक मातयेक लावंक म्हाका रोजा दी। पूण जेजून ताका जाप दिली, मेल्यान तांकां आपल्या मेल्ल्यांक मातयेक लावंक दी, पूण तूं वच आनी देवाचें राज पुरगूट कर। आनीक एकल्यान म्हणलें, सायबा, हांव तुज्या फाटल्यान येतां, पूण पयलीं म्हाका म्हज्या घरच्यांक आदिवस करून येवं दी। ताका जेजून सांगलें, कोणूय नांगराक हात घाल्या उपरांत फाटल्यान ओडून पळयतीत ती देवाच्या राजाक पुरती न्हय। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें जे शिवर्तमान आमी आयकलां तातूंत आमी जावचे आसले ते जेजूचे फाटलावदार जेजूक मेळटात। आनी पयलो म्हणल्यार एक आदवोगाद हो जो कोण देवाचें उतर शिकयता तो येता जेजूक म्हणटा आनी तो म्हणटा, तुजे विशीं थंयसर तुजे फाटल्यान हांवूय येतलों। तूं वेशीं थंयसर तुज्या फाटल्यान हांवूय येतलों असो तो मनीस म्हणटा। आनी जेजू ताका कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा, कोळ्यांक धोळी आनी वाऱ्या वेल्या सुकण्यांक न्हिदूंक जागो आसात, पूण मनशाच्या पुताक आपली तोकली देखून खंयसरूच जागो ना। भाव भयणीनो, जेजू कितें म्हणूंक सोदतालो त्या मनशाक? जेन्ना ताणें जेजूक बरें सांगलें, कितें सांगलें ताणें? तूं वेशीं थंयसर तुजे फाटल्यान हांवूय येतलों। म्हणजे तो जेजूचो फाटलावदार जावंक सोदतालो। तो जेजूच्या फाटल्यान येवंक सोदतालो, देवाच्या उतर पुरगूट करूंक सोदतालो, तो देवाच्या राज्यान वावर करूंक सोदतालो। आनी आयज भाव भयणीनो, कितलो लोक आपूण म्हणटा जेजूचें काम करता, कितलो लोक आपली फामील सोडटात, आपलो गांव सोडटात, आपले दुडू सोडटात, सगळें सोडटात आनी ती म्हणटात हांव जेजूचें काम करता। पूण आमी आमचो हात आमच्या काळजाचेर दवरीत जाल्यार आमीच आमकां विचारूंक जाय, खरें आमी जेजूचें काम करता काय? आमी सगळे संवसाराक सांगता आमी सोडलां सगळें जेजूचें काम करपाक, पूण आमी खरेपणी जेजूचें काम करता काय? फकत आमी लोकांक दाखयता की जेजूचें काम करता म्हणून। जेजू आयज कितें सांगता? तो म्हणटा, कोळ्यांक आनी वाऱ्या वेल्या सुकण्यांक न्हिदूंक जागो आसात, पूण मनशाच्या पुताक आपली तोकली देखून खंयसरूच जागो ना। म्हणजे भाव भयणीनो, जेजू कितें सांगूंक सोदतालो? जेजू सांगूंक सोदतालो की जेन्ना आमी ताजें काम करता, जेजूच्या राजान काम करता, देवाचें काम करता, असो वेळ येता आमचो की आती आमकां कसलो जागो आमकां न्हिदपाक ना। कित्याक कोण तरी आमच्या जिवितान येतलो, कोणाक तरी आदार लागतलो। नातर भाव भयण आमी म्हणटले 8 ते 12 पर्यंत हो म्हजो वेळ तुका आदार करपाक, 12 ते 4 म्हाका न्हीद पडोंक जाय, म्हाका न्हीद जाय, म्हाका ही संय जाल्या, म्हाका जेवण करूंक जाय, म्हाका न्हिदूंक जाय, म्हाका थोडो उसो घेवंक जाय। त्याच्या उपरांत 4 ते मागीर 7 पर्यंत हांव मातशें काम करतलो आनी 7 जातकच कोणूय म्हजे कडेन येनाकात, कित्याक हो वेळ म्हजो मातसो टीव्ही पळोवपाक, मागीर म्हाका थोडो वॉट्सॅपाचेर पळोवपाक, म्हाका यूट्यूब पळोवपाक, म्हाका थोडो सोरो पिवपाक, म्हाका म्हजें जें काम करूंक जाय तें म्हाका करपाक। पूण आमी सगळीं म्हणटा की आमी जेजूच्या राज्यान काम करतात म्हणून। भाव भयणीनो, जो कोण जेजूच्या राज्यान काम करता ताका आपलो वेळ ना, ताका न्हीद पडपाक असो वेळ तो चिंतिना। तो फकत चिंता को तो जेजूचें काम करतलो, को देवाचें काम करतलो, ताजो वेळ ना।
इसो घेवपाक वेळ ना कित्याक हे 4 दिसांचो संवसार फकत आमी जेजूच्या फाटल्यान वसत जाल्यार ताजें काम करीत जाल्यार एक दीस आमकां साश्टांचें सूख मेळटलें ना तर भाव भयणीनो आमी चिंतले की आमी देवाचें काम करता संवसार समजतलो आमी जेजूचें काम करता म्हणून पूण आमी काळजान जाणो की आमी जेजूचें काम करिनात म्हणून आमी जाणो की आमी फकत लोकांक फटयता म्हणून आमी जाणो की आमच्या काळजान आमकां कसलोच देवाचो मोग ना म्हणून पूण संवसाराक आनी लोकांक आमी दाखयता की आमी खरेंच देवाचो मोग करता म्हणून बिश्टें देवाचें उतर परगट केलें बिश्टें थोडें थोडें कितें काम केलें हाचो अर्थ की आमी देवाचें काम करता बाबा देवाचें काम करूंक जाय जाल्यार आमी तयार आसूंक जाय खंयच्या वेळार तें देवाचें काम करपाक देवाच्या लोकां पासत आमी आदार दिवपाक तांकां जेन्ना तीं येतात आनी आमकां कितें विचारतात वा कसलो आदार मागतात तेन्ना आमी तांकां उतराची शिकवण दिवपाक तांकां आदार दिवपाक तांचे हुस्के पयस करपाक आनी तेन्नाच की आमी खरेपणी जेजूच्या राज्यान काम करता ना तर भाव भयणीनो आमी फकत दोगयतले लोकांक आमच्या पोजिसां वरवीं आमचे व्हडले जे टायटल आहात ताचे वरवीं आमी लोकांक दाखयतले की आमी खरें देवाचे फाटलावदार म्हणून आमी जेजूच्या राज्यान काम करता म्हणून आयज भाव भयणीनो हें आमच्या मनान आसा जाल्यार हें आमी सजमतां जाल्यार आमी खूब काम करीत पूण आमी काळजान तान करिना जाल्यार आमी आमचो वेळ सोडून दुसऱ्या लोकांचो आमी आदार करता तांकां खरें जेजू दिता तांकां जेजूच्या राज्यान फुडें सरपाक आमी तांकां आदार करता तेन्नाच की आमी जाणो देव आमकां दाखयता आनी आमी खरेपणी जेजूच्या राज्यान काम करता आयज भाव भयणीनो हें उतर जें जेजून सांगलें कितें सांगलें तांकां कोल्यांक दोळी आनी वाऱ्या वेळार सुकण्यांक न्हिदूंक जागो आसा पूण मनशाच्या पुताक आपली तोकली तेंकूंक खंयसरूच जागो ना म्हणटच भाव भयणीनो तो कितें सांगूंक सोदतालो तो सांगूंक सोदतालो त्या मनशाक की जेन्ना तो काम करतालो देवाचें आपल्या सोदीच्या बाबाची खोशी करतालो ह्यो संवसारान येयल्लो तें काम करपाक ताका वेळ नासलो आपलो हिसो घेवपाक वा कितें आपलें काम करपाक फकत आपल्या सोदीच्या बापाचें काम करपाक सर्गीच्या बापाची खोशी करपाक आनी हें आयजतान आमी करपाक आमच्या बापाची खोशी जेजूची खोशी करपाक ताचें उतर पाळपाक ताचें उतर शिकोवपाक तें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितांत पाळपाक हें फुडें करपाक आयजतान आमी देवाचो आदार मागुया आनी आयजतान आमी हो थाराव घेवया की आयजतान आमी देवाचें उतर पाळटले आनी दुसऱ्यांक ही बरी खबर सांगतले तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडारात जेजूची कृपा आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव